अख्ख्या गोंयांत फामाद आसलेली जात्रा ही मडकयची जात्रा नवसाक पावपाची देवळी म्हणजे प्रत्येक उल्याक पावता अशें आख्यायिका आसा. देवते नवदुर्गेक पाव ती प्रत्येक उतराक देवती लोकांक पावता. प्रत्येक बारीक मोठ्या लोकांची आयज सुद्दां जी मागणी आसा ती पूर्ण करणारी देवती नवदुर्गा ही मडकय. तिची जात्रा 19 तारखेच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी सगळे भावीक भक्त मोठ्या उमेदीन मोठ्या थाटान आनंदान देवतेचे सेवेक येता आनी जात्रा आपलो आशिर्वाद देवतेचो घेता. आयज सांजेच्या म्हणजे रातच्या 2:30 पालखी सुरू जातली, पालखी मिरवणूक जातली आनी सांगडाक वयतली आनी मागीर सांगोड जातलो. फाल्यां म्हणजे परवा आयतारा देवतेचो उपास आसा. हो अख्ख्या गोंयांत फामाद आसलेलो उपास जे अख्ख्या गोंया भायर जे भावीक भक्तगण कुळावी सेवेकरी भक्तगण आनी सातवी वाडे जे मडकय हे मेळोन ही जात्रा साजरी करता आनी हे उपास धरता. तेज्या नंतर सोमारा सकाळीं 5 वरांचेर रथ आसा. हो रथ सकयल बँक आसा थंयसरल्यान सुरू जातलो. देवतेचे एक रावंड मारता आनी मागीर तिनूय तरंगार वचून पारांपय वयतलो. पारांपयच्यान मागीर वडाळे येतलो आनी वडाळे रावतलो. सांजेचे परत 4 वरांचेर रथ आसा तो येतलो. देवतेची प्रदक्षिणा मारतलो परत आनी मागीर सांगता जातली. रातच्या 8 देवूळ बंद जातलें. सगळ्यांक 9 देवूळ बंद जातलें. सगळ्यांक नवदुर्गेचे जात्रेची शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर आपोवणें म्हणजे निमंत्रणूय दिता सगळ्यांनी जात्रेक येवचें आनी देवतेची सेवा करची. आनी जे मनान तुमचें आसा नवसाक पावपाक देवी म्हणटा म्हणजे प्रत्येक उतराक पावता ही देवतेक तुमचे कितें मागणें आसा ते देवते कडेन मागचें आनी तुमचे मागणें पूर्ण करून घेवचें. हितून म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे कितें जे वाडे आसा सातवी वाडे ते सातवी वाडे देवूळ मदीं आनी सातवी वाडे सायडीन सरावंडींग आसा आनी त्याच बरोबर सातवी वाड्याकारांक देवतेची सेवा आसा. प्रत्येकाक सेवा ही वांटून दिल्ली आसा. रथ हो सातवी वाड्याकारांक 7 वर्सां म्हणजे कंटिन्यू एका आयज समज एका वाड्याक जाल्यार फुडल्या वर्सा दुसऱ्या वाड्याक दिल्लो आसा. प्रत्येक सेवा जर गांवकार येवना जाल्यार मडकयची जात्रेची सेवा नवदुर्गेची सेवा उरता. खंयचीच सेवा गांवकार येयल्या शिवाय जायना अशें आसा. पूण सगळे लोक मोठ्या उमेदीन गांवकार जात्रेचे सेवेक आनी जात्रा बरी जावपा खातीर सगळे येता. त्या खातीर सगळ्यांनी परत एकदां सगळ्यांक निमंत्रण आसा जात्रेचें. सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन मोठ्या थाटान मोठ्या आनंदान येवचें आनी देवते कडेन नवदुर्गे कडेन मागता गेल्या वर्सा पेक्षा अंदू जात्रा बरी करून घे आनी सगळ्यांक देवतेचो आशिर्वाद दिवचो. सगळ्यांक बरें आशिर्वाद बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें सगळ्या कडेन मागता.